आयतारा गोंयभर विविध सुवातांचेर 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो। हातूंत मंत्री, आमदार, विद्यार्थी तशेंच विविध मळावेल्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो। शारिरीक, मानसीक आनी भावनीक बरी भलायकी सुनिश्चित करपा खातीर नागरिकांनी योगाचो आस्पाव आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत करचो आनी भलायकेन भरिल्ली जीण पद्दत आपणावची अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी सांगलां। भलायकेन भरिल्लो आनी सुखी समाज उबारपा खातीर नेमान योग सराव म्हत्वाचो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां। RDX गो खातीर बांबोळीच्यान दत्ता मुरगांवकर। 12वो इंटरनॅशनल योगा डे आम्ही आज गोंयभर मनयलो। हांव ज्या सगळ्या जाणी पार्टिसिपेट जाले तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी कलकत्ताच्यान योगा परफॉर्म केलो। पुराय जगभरांतल्या लोकांनी आज तांकां योगा करता आसतना आयकले आनी आमी जशें म्हणटा की योगा फॉर 365 days। योगा नॉट ओन्ली फॉर 1 day बट योगा इज फॉर द हेल्दी एजींग। हाज्या खातीर आमी रेग्युलर योगा करपाक जाय। हांवें स्वता म्हज्या बरोबर आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ हाच्या बरोबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर योगा मनयलो। म्हाकाय खूब खोस भोगता भुरग्यां बरोबर योगात पार्टिसिपेट जाता आसतना। हांव डे टू डे योगा डेली प्रॅक्टीस करता। म्हणून तर योगा रेग्युलर प्रॅक्टीस केल्ल्या कारणान ताचे बरेचशे फायदे आमकां सातत्यात फॉर फिजिकल मेंटल वेलबिंग हाज्या खातीर मेळटा। सगळ्यांनी घेवचें।